जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सोर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयीन तुज्या. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेबेदेवाच्या पुताची आवय जेजू चडशी आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागोवंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकलोत. हांव पियेतलो तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हजें पिवण प्रांतांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा चडशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी ताचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. देवाचें उतर हें.